बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाल भावा भयणीनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीच्या तयारेच्या 7व्या 9व्या दिसाच्या मिसा बलिदानात वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयचो विशय देवाचे रोचणे सवे सोंबून जोडूंक आनी ती सांबाळूंक बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करुया. देवान सगली सृश्टी रोचली आनी आपले कार्य देवाक बरें दिसले. उपरांत ताणें मनशाक आपल्या सारक्याचो रोचलो. मनशाक देवान आपले रोचणेची राखण आनी सांबाळ करूंक जबाबदारी दिली. आयच्या मिसांत ही जबाबदारी आमी समजून घेवन देवाचे रोचणेचे सवे सोंबून जोडूंक तिचो सांबाळ करूंक देवाची जाणवाय आमकां मागुया. तेच भाशेन रोचणेचो सांबाळ करूंक फुडें सरतल्या राखणदारांक तिरपण, काळजी आनी कृपेचें बोड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूण अपराध. हे पासत घेवन सुद्दां सकवार मरे सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदार देव आमची गांवतकोर आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया.
सर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सर्ग आनी संवसार तूं चलोयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कोडें उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्सांची 7 सातोडी मेजूंक जाय. 7 फावटी 7 वर्सां अशें 7 फावटी वर्सांची 7 सातोडी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्ख्या देशांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देशांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हे वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जण एकलो आपआपल्या पुर्वजांच्या भाटा विटांत आनी आपआपल्या गांवघरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी भोमची नात, ना म्हूण शेतांत आपशींच किर्लोता तें लुंवची नात. भेंडूंक नासलोल्या दाग वालींचें फळां एकठांय करची नात. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेतां भाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जण एकलो आपआपल्या पुर्वजांच्या भाटा विटांत परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या बाबा कडलें विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजून तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रेची दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितली दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता. कोणेच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाची तुमी भें दवरची. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणून. सगलीं म्हणया, राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणून. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. एपोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणून. राष्ट्रां मुरगोटून संतोशाचीं गितां गावूं. कित्याक तूं न्याया पोरमणे जोडटी करताय. निती पोरमणे करताय पोरसांची मनसुबी. प्रिथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणून. जमनीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान, आमच्या देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणून. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबीं रावया.
हांवें तुमकां विचून काडल्यात तुमी वचून तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormone Jesu Christa Jesu Vortoman. Uima tuka soya. जेजून परम याज्ञिकाक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालून तातूंत गाण्यांक एक कुळुंबी कातयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मळो ताणें कुळवळ्यांक कुंबलेक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फळ पिकचो वेळ लागीं पावतच आपल्या कुंबल्याक घेवंक ताणें त्या कुळवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुळवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेची मारलो, तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटीहून अदीक आनी तांणी तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भियेतलेत अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून म्हणलें, भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फळ दिता तसल्या आपलो मोळो कुंबल्याक दितलो. जेजून तांकां म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोनशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्ना पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना? म्हणटच देवाचें राज देव तुमचे कडल्यान काडून घेतलो आनी परतीं फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाखाली तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हांव रायतूरचे सिमनारीन आसता आनी त्या वाठारांत जेन्ना वेर्नातान लोटली रस्तो करूंक दोंगर कातोल्लो, आतां नवो बायपास जाला, बोरये पावूंक सोंपें जाता, तेन्ना जायते माकोड जे थंय रावताले, थंय आपले तिकाण करून आसले, ते जोडी मोडी गेले. आनीक ह्या वाठारांत जावं लोटली गांवांत जावं रायतुरा हे माकोड लोकांचें निसंटण करतात. कितेंय रोयलें जाल्यार ताच्यो कोंबऱ्यो खावन वो फळां जाल्लीं घेवन पाड घालतात. आनी एक दीस एक माकोड आमचे इगोर्जे बाजूक आसलेलो आनीक एक अस्तरी त्या माकडाक पळोवन ताका म्हणूंक लागली, बाबा तूं कित्याक येयला हिंगा? वच रे. आनी तो माकोड चलून गेलो. एक पळयलें ते अस्तरीचे, त्या माकडाक तापोवंक ना, बरे भाशेन उलयली आनी तो गेलो. एक म्हाका जाणून आयलें की मनशाक आनीक जनावर सवें एक संबंद आसा
आनी मनशाक आनीक जनावरां कडेन आमच्यान एक डायलॉग असो करूं येता. ही देवाची रचना. त्याच बरोबर कोण म्हणटालो की झाडां पेडां कडेन उलयलें जाल्यार तांची फळां अदीक बरी जाता. जो माड लागीं आसा घराक ताका अदीक नाल्ल मेळटात जागेक. आनी हें आमकां दाखयता की खरेंच देवाचे रचने मदें एक संबंद आसा. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 2 वेस्वरांत 19 आनी 20 वळींत देव मनशाक रचल्या उपरांत सगळ्या जनावरांक ताची शीं हाडटा आनी मनशान ताका नांव दिवचें अशें थारायता. नांवां आमी कोणाक दिता? नांवां आमी दिता जांकां आमचेर अधिकार आसा आनी जांचो आमी सांबाळ करूंक दिता. देवान रचल्या ती प्रितूम मनशाच्या हातान घातल्या आनी मनशाच्या हातान घालून ताचेर दोनीपण चलोवंक देवान एक आज्ञा दिल्या. पूण हें दोनीपण कसलें? ताचे पाड घालूंक तशें न्हय, पूण ताचो परामर्श करून ताचे कडेन उत्पन्न जोडून घेवन आपल्याचोय फायदो पळोवपाचो आनी दुसऱ्याचोय फायदो पळोवपाचो. बाबडीन आमी हांगा पिलार वयर आयल्या आनीक आसोर भोंवती आमी पळयता. सगळो पांचवो निसर्ग पळोवन जिवाक बरें दिसता. पूण जूय तांबडे दोंगर कातरले आसा ते पळोवन जिवीत सुकता कशें दिसता. एक जायरात हांवें सुमार 15-20 वर्सां फाटीं पळयल्ली टीव्हीचेर आनीक थंय अशें म्हणलेलें, वी हॅव नॉट इनहेरिटेड दीस वर्ल्ड फ्रॉम आवर एन्सेस्टर्स, वी हॅव बॉरोड इट फ्रॉम आवर फ्युचर जनरेशन. आयचो विशय रचने कडेन संबंद जोडूंक, भावार्थान जिवंक, बोरमाशान जिवंक आमकां खिरीत भाशेन आपयता. आनी हे रचने कडेन आमी ही सोयरी गोत सांबाळूंक जाय. जितल्यो आमी रचनेचो सांबाळ करता तितलें आमकांय बऱ्याक पडटा आनी हेरा भावा भयणीक बऱ्याक पडटा. आयज पयल्या वाचपांत लेवी शास्त्रांतल्या पुस्तकांतले उत्सवीक वर्साक जमनीक थार दिवंक देव आपयता. त्या वर्सा लुवपाचें न्हू, त्या वर्सा वोंपपाचें न्हू, जमनीक थार दिवपाचो. कित्याक एक आसा, आमी आमचो फायदो काडूंक जाय पूण त्याच बरोबर जमनीकूय रचनेकूय थार दिवंक जाय. आमी म्हणटा माकोड आमचे पाड घालता, पूण आमी तांचे सुवातेर गेले जाल्यार ते आमचे सुवातेर कित्याक येवचे ना? आमी तांची पेणे आसा तें पाड घातलें जाल्यार आमच्या पेण्यान ते कित्याक येवचे ना? आमी जर तांकां सांबाळलें, हें तुमकां आनी आमकांय कितें मेळचें म्हणून थारायलें जाल्यार सगळी रचना एका सांगाता जिवंक पावता. शुभ वर्तमानांत जेजू येवपार सांगता. जेन्ना दोनी आपल्या कुलवाड्या कडेन आपलो मोडो दिता तेन्ना आपल्याक उत्पन्न मेळटलें म्हणून तो रावता. पूण कुलवाडी आपल्याचेंच पळयता आनी तेन्ना ताका त्या वावरांतलो दोनी काडटा आनी दुसऱ्याच्या हातान दिता म्हणून जेजू सांगता. आमी हे रचने सवें संबंद जोडूंक, रचनेचो सांबाळ करूंक आमकां खिरीत भाशेन आपयला. जेन्ना आमी
पवित्र पुस्तक वाचता हांव, आमकां पॅराडायज हाची खबर करतना झाडां पेडां फुलां फळां आसलेले सुवात अशें म्हणटा हांव. जेन्ना जेजू आपली ओपारी सांगता, शिकोवन दिता, दाकाच्या मळ्याची खबर सांगता, शेतां रोवपाची खबर सांगता, आनी तातूंत आमचो संबंद आमकां आसा म्हणून दाखयता. जरी तर आमी जमीन पिड्यार केली जाल्यार आमी कितें खातेल्यो? जमनीन जर आमकां उत्पन्न दिना जाल्यार आमकां कांय मेळचें ना. पूण त्याच बरोबर जमीन आमकां कितें दितली जाल्यार जमिनीचोय परामर्श आमी करूंक जाय. ती जमीन सांबाळूंक जाय. हांव जेन्ना म्हजो सेर्मांव तयार करूंक ब्रदर युजेफाचो बूक फादर आग्नेलाची लिपलेली माणकां पुस्तक काडलें, आनी थंय तो पाद आग्नेलाक एक बऱ्या झाडाचें फळ अशें म्हणटा, एक फूल अशें तो म्हणटा, सोबीत फूल, देवाच्या मळ्यांत एक सोबीत फूल अशें तो म्हणटा. कित्याक आमकां जमनीर कितें उत्पत्ता, झाडां पेडां फुलां फळां आमकां रुचतात आनी ताचे वरवीं आमचें पोसण जाता. पादाग्नेलाकूय रचणीचो बरोच मोग आसलो. तो ल्हान आसतना घरा भायर खेळटना झाडां पेडाच्या मदेंच खेळटालो. आनी अशें सांगतात की हांगा तो आसतना एक दीस रेंदाक एक आंबो रेंदाक दिल्लो, तो रेंदाक दिल्लो मनीस आयल्यार ह्या आंब्याचेर उमले भरलेले. आनी उमले भरले म्हणटच कसो चडटलो हें तो चिंतीत थंय आसलो. आनीक पादाग्नेल थंय पावलो तेन्ना ताणें ताका विचारलें, कितें जालें, कित्याक चिंतेस? आनी ताणें म्हणलें, आंबे जून जाल्यात, काडपाक चोडोंक उमले आसात, कसो करतलो? आनी पादाग्नेलान खंय एक उमलो घेतलो आनीक ताका उपरांत ह्या रेनकाराक सांगलें, तूं फाल्यां यो, फाल्यां तुज्यान ही तोरां पाडूं येता. आनी अशें म्हणटात की तो दुसऱ्या दिसा आयलो तेन्ना ताका उमले नासलेली आंबो मेळ्ळो आनीक ताणें ती तोरां काडलीं. बाबडी न्हू, ह्या सांता भोक्तांचें जिवीत आनीक आमचेय मदें आसा त्या मनशाचें जिवीत आमकां दाखयता की खरेंच देवान कितें रचलां, सगळीं रचना बरी, ताचो फायदो आसा आनी ताचे कडेन आमचो संबंद आसा. पादाग्नेलान ह्या रेंदकारा खातीर मागणें केलांच आसतलें आनी त्या वरवीं ते उमले त्या आंब्या वेले देंवन गेले. आमकांय खिरीत भाशेन हे रचने सवें संबंद जोडूंक देवाचो आदार मागुया. आसिजाचो भाग्यवन फ्रांसीस सगळे रचनेक आपली भाव व भयण अशें म्हणटालो. आनीक सर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसीस लावदातो सी हातून आमी कशे भाशेन ह्या रचनेचो सांबाळ करूंक जाय, ह्या रचने वरवीं देवाक मान दिवंक जाय, हें आमकां कळयता. तर आमी ह्या जमनीचे आमच्या रचनेचे पाड घालचे न्हय. आमकां फायदो आसा काडुया, पूण अदीक फायदो असो न्हय. आमी पळयता गोंयांत घरां वाडल्यांत, पूण घरां कोणाची? आमच्या लोकांची आसात ना न्हय, पूण त्याच बरोबर भायल्यांची. आनी तांचें कितें? पयलें घर न्हय. एक घर आसा पेडे करपाचें, दुसरें आसा हॉलिडेचें. पूण त्या वरवीं कितें जाता? आमचें गोंय, माणकुलें गोंय, आमची जमीन तोडी, थंय आमी आमचे दोंगर पिड्यार केल्यात, आमचे रस्त्यांक आमची सुवात दिल्या,
आनीक आमी मागीर आमचेच जमनी खातीर झगडटा. जें कितें आसा त्याचो सांबाळ करूंक आमी वावरुया. आमकां देवान कितें दिलां, आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनीक दुसऱ्याकूय कसलेंच नुकसाण करिना जावंक, जे भाशेन लेवी शास्त्राचो बरयणार आमकां सांगता तेच भाशेन आमी ह्या रचनेचो सांबाळ करुया. आमी आमच्या आदले पुर्वजांनी ह्या रचनेचो सांबाळ केलो म्हणून ताची फळां आमी भोगता. आमी आयज जें कितें सांबाळून दवरता तें आमचे फुडले पिळगे खातीर आमी सांबाळून दवरुया. आनीक जेन्ना आमी रचनेचो सांबाळ करता तेन्ना खरेंच आमच्या जिवितांत देवाक महिमा दिता म्हणून उगडास करुया. कित्याक ही सगळी देवाची रचना आनी देवाक जाय मनशान ती सांबाळलेली, मनशान पृथ्वीचेर उत्पन्न केलेली. सगळीं उबी रावया. आमी वसोक्त मनशां केन्ना केन्नाय आपसवार्थान आमी रचने आड वायट करता, जाल्यार आमकां आनी हेरांकूय सांबाळूंक ह्या वेळार कांय मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तोकोस घेवन देवाची रचना सांबाळूंक प्रयत्न करून आपले पोरजेक शिकोवंक तांकां फावो ती जाणवाय, शाणेपण आनी पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या गांवांनी सुदारप करतना श्रिस्तीचे आड वचना जावंक, देवाचे रचनेचो इबाड करिनासतना देशाची खरी उदरगत करूंक फावो ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. रचनेचो फावो ते परी सांबाळ करूंक ना देखून आयज आमी एका भिरांकूल वातावरणांत जियेता. रचनेचो सांबाळ करपी आमचे पर्यावरणकार, राखणदार आनी हेर संस्था हो देवाचो वावर करतना तांचेर येतोले सगल्या वायटांचेर ते झुजूंक बापाचें बळ आनी कृपा तांकां मागुया. देवाचे रचने सोवे मानेवंत आग्नेलाचो खोल संबंद आसलो, ताचे भाशेन आमी देवाचे रचने सोवे आमचो संबंद थीर करूंक आनी तिचो जतनायेन परामोस करूंक आमकां कृपा दी म्हूण पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती आमकां मागुया. भोव मोगाळ बापा, ही आमची मागणी दोयेन आयकून घे. तुवें रुचलां तें सगळें बरें म्हूण आमी वळखून घेता आनी तातूंत आमकां तांचो सांबाळ करूंक घातल्यात. तर आमकां तूं सदांच पाव आनी ही रचना सांबाळून आमी फुडले पिळगेक तुजें बरेंपण
पावूंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Betoning and giving us C6 page 30. C6 page 30. म्हज्या भाव भयणो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदा देवापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतूं हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी एका पवित्र सुविचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता तितलेय पावटी आमचे सर्वणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते पोरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सोर काळयेन सोरता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा. तें सगळें तुवें रचलें. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजे कित्तोन निरंतरी गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र आनी तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोम्यास घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक खोर्राचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या गुळासाक करात. Bawartaco good porgotuja. Gesù melo, Gesù ci buonsana, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù ci buonsana, Gesù noviane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमींचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या वाग्यान बापा, फिलिपिनारी आमच्या गवणी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती, तिचो पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक तांकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान आमकां आखे रचणेचेर अधिकार दिलोय, पूण त्याच बरोबर आमचो दिसपटो गिरास आमी ताचे कडच्यान मेळूंक त्याच बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताल्लें पडोंक दिव नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुणा राजेजू क्रिस्ताच्या आमकां बरो वशत रेखताव. तर आमकां आमच्या दरकाकलीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सो मे जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटांत सांबाळ. सो जियेता आनी राजवट चलयता ही सासणाच्या सासनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शेरी संसाराचे पाप कटले आमची कटूट कर. देवाची शेरी संसाराचे पाप कटले आमची कटूट कर. देवाची शेरी संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी सुभागी. सोम्या ते म्हजी करूंचे म्हाका फावना, पण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. मोगाच्या बाबणो, आयचो मुखेल याज्ञीक जावन आसा फादर नेल्सन सिक्वेरा. इज अ डीन ऑफ गुड शेपर्ड थियोलॉजिकल इन्स्टिट्यूट, राशोल. भुरग्यांक शिकयता आनी फादर इज अ कॅननिस्ट एज वेल. सगल्यांच्या नांवान हांव फादर नेल्सनाक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. तशेंच आमचे कॉयर झेवियर एंड ग्रूप, तांकां आमी दिनवासता गायन करून आमकां अदीक बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक तांणी आदार केलो देखून. थोड्योश्यो कळोवण्यो. आयज कोणाच्या घराची चावी सांडल्याकूय हिंगा पिलार कोणाकूय मेवल्यार आमचे सॅक्रिस्टीन ब्रदर एस्टना लागीं ती दिवची. आजून मेळोंक ना. कोणाकूय मेवल्यार आमचे सॅक्रिस्टीन ती दिवची. तुमच्या करीत इंतेसां बसोत आनी साने मिसां भेटोवंक खुशी आसा जाल्यार तुमच्यांनी ऑफिसान तुमचीं नांवां आनी इंटेन्शनां दिवंक जातात. इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 विक्रेक आसा आमच्या स्टॉलांत. आमचे पिलाचे संस्थेन पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसीस डेस्क आसा थंय ऑफिसांत वचून दिवचें. आयज आमचे तर जायते पाद्री जाल्यात स्टांडो आनी आजुनूय सेमिनारिस्ट शिकतात. तुमच्या आदारान जायते जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसा आनी आतां गोंयचेच न्हय, गोंयचे भायलेय भुरगे आमकां मेळटात. आयज मिसाजुदार करतात आमचो राकेश पंजाबाचो आनी दुसरो नवनीत झारखंडचो. सो हे आमचे मिसांतले भुरगे जेन्ना आसा आमचे मिसांतलीं फळां आमचे मिस्योदांतून वावुरतात, तांकां देवाचें उतर पर करतात, तांचो भाट गोट करतात आनी जावन आसात भाटाची फळां. ह्या भुरग्यां पासत तुमी मागचें आनी घडटा जाल्यार तुमची फुलनां पाकळी ताच्या शिकपाक आदार कसो दिवचें. पानांच्या बुजोतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात स्टांडो. जायते जाणां येवन आमकां सांगतात. थोडीं एक मीस भेटयतात, येतात आर्गां दितात आनी वतात. गरजेचें तुमकां ल्हान व्हड उपकार मेवल्यार ते तुमी बरोवन हाडचे आनी आमच्या ऑफिसान दिवचे. तुमचें नांव, एड्रेस, फोन नंबर. आनी अदी करून जेन्ना कितें गंभीर पिडा तुमकां आसता आनीक तुमी पादांगला कडेन मागोवन ती बरी जाता. थोड्या दोतोरान सांगलेलें चड आगोड बरी जावची ना, कांय गॅरंटी दिवंक ना. आनी तरी आसतना पादांगला कडेन मागोवन तुमी बरी जाल्यात तर तेन्ना हे सगळे डॉक्युमेंट जावं एक्सरे, MRI दोतोरान कितें दिलां तें हें आमकां हाडून दाखोवचें. त्या असल्यो केसी आमी शिकतात अदीक बरे भाशेन आनी ती घडी आमकां प्रोसेसाक उपकारत. तर हें आमी मागता कितें भाशेन आमच्या ऑफिसांत येवन तुमी आमकां दाखोवचें. सदांचे भाशेन दर वर्साक आमी करता कॅलेंडर्स आमचे थंय बँडस्टँड आसात फ्री, पूण तातूंत एक आमी मागणें घातलें आसा. पादल्या जिविता वयर थोडी म्हायती आसा आनी आमची विनंती की सदांच दिसपटी हें मागणें पादांगलाक सांताचो मान मेळोंक तुमी खुदचें तुमचो तेर्स करता तेन्ना गौरवाचें मागणें करता तेन्ना, कित्याक ह्या वेळार आमकां मागण्याची गरज स्टांडो. पादांचो प्रोसेस आतां चालू आसा. ती केस आमी धाडल्या ताचेर अभियत चलता आनी एक इम्पॉर्टंट स्टेज कशी तो पावल्लो आसा. आनी ह्या वेळार आमकां त्या पॉस्टुलेटरान सांगलां प्लीज प्रे, प्लीज प्रे. सो मागण्याची गरज देवाक जाय तेन्ना देव आमकां जरूर पादाग्नेल एक सांत कसो दितलो. पूण आमचो जें आमच्यांनी करूंक जाता तें आमी करूंक वावरुया. पादाग्नेच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो एक धाकटो म्युजियम आसा. आमचे इगोर्जेन एक रूम आसा थंय तुमी ते आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मनान थंय वचून पळोवंक जाता. तशेंच पिलार मिशन एक्झिबिशन आमच्या सेमिनारींत आसा ग्रावंड फ्लोर. आमचे मिसां जे पाद्री वावुरतात आनी त्या लोकांची सांस्कृताय कशी, कितें वस्तू ती वावुरतात, कशी ती वागतात,
कशें आमचे मिशनर तेंचे बरोबर काम करता तें सगळें दाखयल्लें आसा जावं व्हडले फोटोज आसात त्यो वस्तू आसात तुमच्यांनी तें पळोवंक जाता फाल्यां 18 पेडेस्तांक भेटयल्लो दीस सकाळीं 10:30 वरांच्या मिसार किरीत भाशेन पेडेवंतां पासत कुमसार मीस आनी पवित्र तेलाची मागणी आसतली तुमच्या घरांत कोणी पेडेस्त आसा जाल्यार तुमी ताका सकाळच्या 10 वरार पर्यंत हांगासर हाडचे सगळीं सोंपेपणां आसतलें व्हीलचॅर आसतले आमचे वॉलंटियर्स आसले तांकां आदार दिवंक देखून मातशें बेगीन येयल्यार बरें जातलें आनी कोणाक कुमसाराची गरज ती माटवांतूच आमी तांकां कुमसार करतले आमचे पाद्री तुमचे सेवेक आसतले घोडी कोणूय थोडीं आदीं पिलार येतालीं घोडी तुमचे शेजारी आतां येवंक जायना तुज्या मोटारान स्वात आसा जाल्यार तांकांय तुमी हाडूंक जाता खुशाल जातलीं आनीक जरूल आमकांय खुशालकाय भोगतली तशेंच फाल्यां सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन GMC ब्लड बँक हाच्या सहकारान पिलारची संस्था आनी लविंग हार्ट्स गोवा ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनारीन चलयतले वयर कोणाकूय खुशी जाल्यार जे ब्लड डोनेट करूंक तुमच्यांनी तें दिवं येता अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हें आमच्याच पिलारच्या फादरान एक बरयलां पुस्तक तेची जातून मिसाची अदीक समजणी आमकां मेळटा मिसाचे भाग कितें कितें आसा ते कशांनी आमच्यांनी बरे भाशेन वांटो घेवंक जाता ताची सगळी म्हायती दिल्ली आसा आमच्या पुस्तक शाळांत तें विक्रेक आसा जायत्या जाणांनी आमकां पेंडोला पासत खोर चुणो करूंक आदार दिला तांचे आमी उपकार आठयता आनी कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आपली फुलना पाकळी दिवंक ओ फेस्ताक फुलां घालूंक घालतारार हो इगोर्जेन खुशी आसा जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान दिवचें वा सांगचें आदी फुडेंच तुमचे उपकार आमी आठयता आनी पादांगलीच्या मजतीन देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता म्हजे भाव भयणो दिसपोटी कोण ना कोण येवन आमकां सांगतात पादांगली मजतीन कितें आमकां फावो जालां पळय तें आयज प्रेसी आराऊज फातोड दातान आमकां सांगता काजार जावन 6 वर्सां पर्यंत आमगेर भुरगें नासलें 4 मिसकॅरेज जाल्यो आमी मान्यवंत आग्नेलाच्या पांयश येवन लालेवन मागतालीं आमकां एक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण दोतोरान तपासून सांगलें म्हाका फायब्रॉयड्स आसात देखून भुरगें जल्मूंक कठीण म्हूण घोडये IVF ट्रिटमेंट केल्यार जायत म्हणून सांगलें आमकां हो ट्रिटमेंट करूंक नाका आसलो आमी पादांक लागीं मागोत रावलीं थोड्या तेंपान म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी आयली पूण 7 सातोळ्यांनी म्हजें HCG लेवल देंवलें दुसरी टेस्टूय बरी येवंक नात 2 दिसा म्हाका इंजेक्शन घेवंक पडटालें तशेंच कॉन्स्टिपेशन आनी ब्लिडींग सुरू जालें LFT लेवल वाडलें डिस्चार्ज वचूंक लागलें हें सगळें पळोवन दोतोरान सांगलें ही प्रेग्नन्सी घोडये उच्ची ना तर प्रीमॅच्युअर भुरगें जल्मोंक शकता म्हूण हे सगळ्या संकश्टांनी आमी पादांशी मागोत रावलीं म्हजो मामी डॅडी आमच्या पासत मागताली 9व्या म्हयन्यांत म्हजी ECGचेर NST फ्लॅट दिसोंक लागली आमी देवाचेर भावार्थ दवरून मागोत रावलीं शेकी त्रास नासतना म्हजी सर्जरी जाली आमगेर बाबा जल्मलो आंग सुजोन आयलें आमी भियोंक ना भावार्थान मागोत रावलीं पूण आतां सगळें बरें आसा हे सगळ्या संकश्टांतलें मान्यवंत आग्नेलान म्हाका निवाल्लें देखून देवाक हांव आर्गां दितां आनी पादाग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता तर म्हज्या भाव भयणो प्रेसी आमच्या भयणीन कितलें सोंसलां तें तुमी आयकलां आमी थोडें शॉर्ट बरयलां पूण जायती ती सांगताली पयर आयले तेन्ना आनी हे सगल्याचेर एके भाशेन तिणें एक झूज मारलें भावार्थाचें सगळें देवाक भेटयलें आनी आयज ती खुशाल आसा सोबीत बाबा तांगेर आसा असलें घडटा जेन्ना आमच्या काळजांत भावार्थ आसता आमी भियेनात तर ह्याच भावार्थान स्टँडो जी तुमची मागणी आसात आवडी आसात ह्या नोयनाच्या मागण्यांतल्यान आमी देवाक उबारुया पादांगलाची मजत मागुया उबी रावया
उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्योन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनन बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुका जाय ते माग बावडतान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. सांताचो मान मेळोवंक मागणें. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचें. ओगनीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांये सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेला सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावे आमेन. पेडेस्तांचेर मागणें इगोर्जेन जातलें मीस संपल्या उपरांत. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात रोचने सवे संबंद जोडून बोरवाशान जिवंक तुमकां देवाच्याच नांवान धाडटा. देवाचे उडोवकार. The